सुखी आम्ही एकताय जाऊया, सुखी आम्ही लागी सोडूया, दुनिया देखवा वाखाणूया, आनंदाचो ताका जाऊया, तारुण्यातून कोरोप धरुया, जिवितातून सोडून धरुया, जीवितातून सोडून धरुया, आमकां भुरग्यांक तूं वाडटा कोय, तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो जेजू तुमकां कृपा कर. आनी माई मोगाचो येवकार तुमकां ह्याच्या मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या जोकिना फेर्नांडीस तुज्या पयल्या म्हयन्याचो उगडास करून देवान तिका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी तिच्या दुखेस्त कुटुंबाक फावो ती बुजवण देवान दिवंक मागुया. दुसरें तें आमी भेटयता सोपून गेल्ल्या एलांत कुल्लासो देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता एडलिन डिसुजा देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक ताचे पासत हे भेटेन आमी मागुया. आयज आमच्या रितीराचो निमाणो दीस देवाक आर्गां दिवया गेल्ल्या 2 दिसां पासत आनी आयच्या दिसाक जीं भाग घेतलीं आनी जीं हो रितीर दिवंक येतलीं तांचेर सगळ्यांचेर आशिर्वाद घाल आनी आमची वाड जावंक आमकां जण एकल्याक ह्या 400 वर्सांचे समरमणेन आदार कर म्हूण मागुया. हेर सगळीं आमची मागणी जीं कोण बरीं नात तांचे पासत आनी वेगवेगळ्या कारणांक लागून आपणा पासत मागूंक लायलां तांचे पासत आमी हे भेटेन मागुया. बापाचे अनुभुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या देवापाची आनी आमचे सुमेश क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सव्या आसूं. जेजू आयच्या शिव वर्तमान आमकां सांगता दुस्मानाचो मोग करात आनी वायट कोत्तेल्या पासत मागात. आगोडटे पूण सर्ग मेळटलो जाल्यार आगोटूच करूंक जाय. आमी एग्जामीक बसता कोण भुरगीं शिकतात तीं पयलो रँक मेळटलो जाल्यार जायतो वार करूंक जाय. जायतो हेच भाशेन आमकां सर्ग मेळटलो जाल्यार जेजू सांगता तें आमी करूंक जाय. आनी आमच्या बऱ्याक विणान बांद आमचे भलायकेक जेजू सांगता तें आनी तेणें आमकां मिसांत मागुया. आनी मिसान आमकां फावो तो वांटमेचे खातीर सुरवातेक द्या फुड्यांत आमी पातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणींनो जो गुन्या उच्चारून सांगता वा चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून जायती पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध सोद भाग्यो सदां दाखोवप मरीक सगळ्या देवतांक भोगता तुमकां भाव भयणींनो आमच्या सरस्पराद्या लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूट कोर क्रिस्ता काकूट कोर सुमिया काकूट कोर. प्रार्थना. देवा आमच्या सर पदवीदार बापा
जेजूच्या कुर्साच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां तुजें करून घेतलें आनी ताचे पुनर्जन्मा वरवीं सासणाचे मोहिमेक आमचें तुवें मोर मारलें. जोकिना जिद्दवेक हे जिवितांचे सर बांदपांतली सुटोय आनी तुवें विचलल्या सांगाताची महिमा बगूंक तिका फावो कर. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता राजवत चलयता सासणांच्या सासना. आमेन. भाग्योत पावलून कोलस्कराक बरयलेले चिटी व्हेली वाचप. भाव भयणीनो, तुमी देवाची विचून काडलेली पवित्र केल्ली आनी भोव मोगाची पोरसां देखून तुमी दोयाळ मोवाळ काळजाची बोली खालती धुलोप आनीक सोंसणीक जायात. दुसऱ्यांचेर घाराणें करूंक निमीत आसल्यार तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनी बोगसूंक जाय. सोमयान तुमकां बोगशिली तेच परी तुमी एकामेकाक सोंसूंक जाय आनीक बोगसूंक जाय. पूण ह्या सगळ्या वस्तू परस तुमचे मदें मोग आसूं, कित्याक तो सोपुर्णायची घांट. क्रिस्ताची शांती तुमच्या काळजांनी राज चलोवं. हीच शांती तुमकां मेळूंक आनी तुमी एकूच कूड घडूंक तुमकां आपयल्यान सदांच दिनवाशी जायात. क्रिस्ताचे शिकवणेन तुमी ग्रेस जावं. सगळ्या शाणेपणान एकामेकाक शिकयात आनीक बूद दियात. तुमची काळजां दिनवासान भरून स्तोत्रांनी, गितांनी आनी भोक्ती गायनांनी देवाची वाखाणणी करात. तुमी कितेंय म्हणटात आनी कितेंय कोत्ता तितलेंय सोम्या जेजूच्या नांवान करात आनीक ताचे वरवीं देवा बापाक आर्गां दियात. देवाचें उतर हे आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराक जय. सगळे म्हणया सर्वेस्पराक जय. देवाचे पदवेन बांदलेले मळो पळोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवाची व्हडली व्हरती कर्तुत्वां नियाळून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब सर्वेस्पराक जय. देवाची सर नाशिल्ली मोहिमा समरून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. शिंगां घाजून विणेन किल्लोली वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब सर्वेस्पराक जय. घुमट धरून कुशालखायेन बुरगोटून सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. सोतार धरून वेणू वाजोवन सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब सर्वेस्पराक जय. सणसणीत टिणटिणीत कांसुळ्यांचेर सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. देवान तुमकां जीव प्राण दिला. सर्वेस्पराची वाखाणणी करात. जबाब सर्वेस्पराक जय. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. आमी एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार देव आमचे सवे जियेता आनी ताचो मोग आमचे सवे सोपुर्णायेक पावला. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें,
तुमकां कान दितेल्यांक सांगता, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, तुमकां जळटा ताका बरीं करात, तुमचे शिराप घालतात ताका आशिर्वाद दियात, तुमकां वायट करतात तांचे पासत मागात. कोण तुका एका पोल्यार मारीत जाल्यार दुसरोय पोलो ताका दाखय. तुजो जुबो काडून घेयत ताका आंगोस्त्रूय व्हरूंक आडाय नाका. तुजे लागीं मागीत ताका दी, आनी तुजी ओस काडून व्हेल्या ताचे कडची ती पोत्तून मागूं नाका. हेरांनी तुमचे सरीं केल्लें तुमकां तशें केल्लें तुमकां जाय तशें तुमी ताचे सवें करात. तुमचो मोग कोत्तेल्यांचोच तुमी मोग करशे जाल्यार तुमकां तुमचें पुण्य कसलें. तर पातकी लेगून आपणाचो मोग कोत्तेल्यांचोच मोग कोत्तात. आनी तुमकां बरें कोत्तेल्यांकूच तुमी बरें करशे जाल्यार तुमचें पुण्य कसलें. पातकी पुर्यान तशेंच करतात की ना. जाचे लागीं परत घेतले म्हूण तुमी रावतात ताकाच तुमी कितें उश्णें दीत जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. दिलां तें परत घेवचें मनांत पातक्यांक उश्णें दितात. पूण तुमी तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात, ताका बरें करात, आनी परत घेवचें आशा धरिनासतना हेरांक उश्णें दियात. तेन्ना तुमकां व्हडली मुजरी मेळटली आनी परमेश्वराची भुरगीं तुमी जातल्यात. तर अनुपकार्यान वायटव्यां सरीं तो कोण वाडो. तुमचो बाप दयाळ तशीं तुमी दयाळ जायात. कोणाचीच नीत करिनाकात आनी तुमचो देव नीत करचो ना. कोणाकूच गुन्यांवकार करिनाकात आनी तुमकां देव गुन्यांवकार करचो ना. दुसऱ्यांक बोगसात, देव तुमकां बोगशितलो. दियात आनी तुमचें मेळटलें. बरें चिकात, दामून चेपून हालोवन आनी ओतो सोर सुयेन भरलेलें माप तुमचे उंटेंत पडटलें. कित्याक जे मापान तूं दुसऱ्यांक दिताय तेच मापान तुमकांय मेळटलें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वगानी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भाव भयणींनो, आमी आयकलां दांताक दांत, दोळ्याक दोळो. तुजो एक दांत काडला जाल्यार तूं ताचे 2 दांत काड. तुजो दोळो काडलो जाल्यार ताचेय दोळे काड. ही शिकवण आमी आयकल्या आनी जेजूस सांगता तें अशें तुमी आयकलां. बोगसणें म्हणटात तें जेजून हाडलें भयणान बांद. आपणें बोगशिलीं कुर्साकतान भोव करून जे वेळार भोव कोश्ट ताजे भोव कोश्ट. कितलो राग येवपाचो ताका. इतली ताजी फकाणां केलीं, इतली ताजी मस्करी केल्यो, इतली ताका पिडापीड दिलो, मारलो. पूण त्या वेळार भोगोस ताका तें नकत कितें करतात तें. आमचो मेस्त्री तो, आमचो गुरू तो. म्हणटच गुरू करता तें आमी करूंक जाय. आनी जेजू हें सांगता, दुस्मानाचो मोग करात. आमचें सैम ओडोना हें करपाक. पूण आमी जाणा जेन्ना दोतोर वखद दिता आमकां तें कोडू लागता जायते फावटी. जिबेचें बरें दिसना तें. पण हांव तें घेयत जाल्यार बरो जातलो. कॉज हांव पळयतां तें वखद घेयत जाल्यार हांव बरो जातलो. हेच भाशेन जें जेजू आमकां सांगता भलायकेचें वस्त. जायते फावटी आमी दोतोराशी येता. दोतोर म्हणजे जिवाक बरें दिसना. हें जाता तें जाता तें जाता. आनी दोतोर तुका चॅक करता. कांयच दुयेंस ना तुका कांयच दुयेंस ना. पूण दुयेंस आहा तें तुवें भोगसूंक नाय. रॅटल स्नेक म्हूण आहा भयणानो. रॅटल स्नेक इंद्रां सोदोमोंता तो. जेन्ना ताका इंदूर मेळना ताका राग येता. आनी आपणाकूच घांस मारता. आपणाकूच घांस मारता भयणान भावान. हेच भाशेन जो मनीस रागान आहा तो आपणाकूच घांस मारता. तो मनीस जाचो राग आहा तो बरो आहा.
तो बरो आहा भिणांत बांदू. पूण तूं रागान आहा म्हणटूच तो आपणाकूच घांस मारता. आपणाकूच घांसा मारता म्हणजे भलायकी कशी आसतली भिणांत बांदू. भलायकी कशी आसतली. जितलो हांव बक्षितां, जितलो हांव विसोदतां दुसऱ्यान म्हाका वायट केलां तें, तितली भलायकी बरी जाता. हें जेजू कित्याक सांगता तें भलायकेचें फकत शास्त्र पूण भलायकेची खबर. त्या पासत जेजून करून दाखयलें. जेजू फाडल्यान पयलो मारतीर मोडपाक सांत स्तेवान ताणें करून दाखयलें. पावलूनय करून दाखयलें. जेन्ना ताचेर फातर मारले, शारा भायर घातलो आनी ते समजिल्ले तो मेलो म्हणून येयलो पोत्तून शारांत आनी ताका बक्षिले. ही भिणांत बांदू आमची चाल जावंक जाय. दुस्मानां बक्षप, वायट कोतेल्यां पासत मागप आनी उपरांत भिणांत बांदू तुमचो मोग कोतेल्याचो तुमी मोग शिश्यात जाल्यार तातूंत तुमचें पुण्य कसलें. आमकां देवाच्या फुड्यान जोडटेच्या दिसाक आमकां रिवॉर्ड जाय, आमकां पुण्य जाय. कितें दिसती पडटलें आमचें, कितें बरें केलां तें दिसती पडटलें. त्या पासत आमी सदांच चिंतूंक जाय आमकां मरण आहा. मरणाच्या दिसाक म्हजी जोडटी जाता त्या दिसाक देवाक हांव कितें भेटयतलो, कितें मेळटलें म्हजे बुकार, म्हजे बुकार कितें बरें बरयल्लें मेळटलें म्हजेर. भिणांत बांदू तर थोड्यांचीं नां हीं भांगाराच्या अक्षरांनी बरयल्लीं आसतलीं, थोड्यांचीं नां हीं इंकान बरयल्लीं आसतलीं. म्हजो एक कपेलो आहलो म्हज्या वाड्यात, सदांच सांगतालो. आमचे नावेलीं फ्रादले म्हणटा थंयसर आयताराचें मीस जातालें. ही खबर जायते फावटी सांगतालो. कोणाचीं नां बुकार बरयल्लीं आसता भांगाराच्या अक्षरांनी, थोड्यांचीं इंकान तिंतान आनी थोड्यांचीं उदकान बरयल्लीं आसतलीं. उदकान बरें कांय दिसती पडना, कांयच केलें ना तें. इंकान संबराचें कितें केलां पूण भांगारान जायतें केलां. तर आमची कितें कितें केस कोत्ता तें आमचे जिविताचे पुस्तकाचेर बरयल्लीं आसतलीं आनी आमची गोवायकी दितली निमणें जोडटेच्या दिसाक. तर आमी बरें करूंक वावुरया. हें सगळें संवसारी चिंतप फाटीं धरून जें जेजू आयज आमकां सांगता आमचे बऱ्याक, आनी तो मिस्त्री आमचो, आमचो गुरू आमचो, आगोड जाता तें. सोंप्यानूय आगोड जाता. करूंक वावुरया. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C7 पेज नंबर 31. C7. Pawang ka ani pe
म्हजे भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. कोण वाड्या बापा, आमी मरून मोहिमेंत पुनर्जीवन जावचे खातीर जेजू क्रुसार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हो ताचो वाकाणणेचो आनी फारीकपणाचो योन मैपासान मानून घे. आनी हे संवसाराक कोंतल्ले जेकीन तुजे दुवेक मोहिमोन जिविता कुटुंब फाव कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा, सर कडेन आनी सतायम तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जे मोगाचे पुतर मनशा कुर्तें रचलें, ताचे वरी नव्यान तुका सारक्याची केली. एकाची सगळी रचना नंदन करता शेवा. पृथ्वीन तुका वाकाणटा तारण मेळीची पोरजा. सर्गार एका तळ्यान तुका दिन वाजता सांतां भोगताय सभा. तुका सगळ्या दिवतां संगाती संतोशान आमी निरतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्गांनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जोय जोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जोय. उंच सर्गी तुका जोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कुडे आरोग. आपली कुशीन कोश मरोंक सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें, हो तुमी समेस घेयात आनी कयात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेश परी जेवण जातूस ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ते आपल्या शिसांक दिले आनी म्हटलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सास्तीक कोराचें रगत. पातकाचें बोगसण मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हजें उगडासाक करात. भावार्थाचो गुटपूर कुटुया. तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची बापा, इच्छा मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपण उगडास कोत्ता आनी अजिविता उंडो आनी सवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फाव केलें तुका आमी तुका दिन वाचता. आनी जेज कुडे रगशितेल्या मास मेस्ताक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिओ आमच्या बाग्यून बापा, फिलिप नेरिया आमच्या गवळी बापा, सिमियो आमच्या आधारी बिस्पा
आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुजे चाकोरनी जोकिनाची काकूत कोर. तिका 1 म्हयनो फाटीं तुवें आपोवन व्हेली. जशी जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बरवस धरून मेल्यात त्या हेर सगल्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची हे भेटेक आयज हाजीर जाल्ल्या सगल्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागेवन जुजे, बागेवन धर्मदुतां, बागेवन जुजे वाज आनी बागेवन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजुताय पवित्र आत्म्याचे कोणान उदार बापा सर्व वंदनायन वैभव तुका सासणांच्या सासणाक. आमेन. आमची पातकां मुगो जशी आमी दुसऱ्यांची पातकां बक्षिता, जे मापान आमी दुसऱ्यांक बक्षितल्या ते मागपान देव आमकां बक्षितलो. हें मनां धरून सगळें आमचे आपा म्हणया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, राज्य कांय तुजी कशी जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां जाणण्यात पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकळ युतां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आनी बरवांशान अतिरेकतां तर आमकां उदार काकुतीन सर पातकांनी सुटोय आनी सराकातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सुमेश क्रिस्तान दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचे न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे बाळ ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूंच तिका कोडांत सांबाळ जशी येता राजवट चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. एकामेकाक माय मोगान आमी शांती दी. संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ओ जेजू द्या शेळी संवसाराचे पाप काटती. हे शेळीचे जेवणाक वाडो घेतात ते आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी दी. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगळा जेजू मोगळा जेजू तू भोव पवित्र संस्कार तू भोव पवित्र संस्कारांत हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका आमेन. प्रार्थूया. सर्गीचे बापा, सासनाचे जिविताचे संस्कारांत वांटो घेतल्या उपरांत विस्वास आमचे लागीं मागता. जोखीन आमचे भयणीक पवित्र प्रिवेच्या करारांत ते वांटो दिलोय. तशा त्या संस्कारा वरवीं तिका पूर्ण निर्मळ करून जेजून जोडलेले सर्गीचे शांतीन सासनाक तिका वांटो दी हें मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. शेवटाक आमी गायन घेवया. F7 पेज नंबर 88 तिसरो श्लोक. Jesu kamcie potem dobru, meka priti na tiu, solia nami potungara.
एकामेकांक प्रितीनां दिवं सोया आमी परतून घरा ताच्या मोगान मनशांची खूब जेजू भोवलो तोगलो मेलो बापाचो